देवगिरी टी कुलदेवता दर्शन पळयत आशिल्ले सर्व आमगेल वीक्षकांक नमस्कार. ह्या कार्यक्रमाक तुमकां स्वागत. गोवाचे पणजीतुकून सुमार 33 किलोमीटर दूर आसचे पोंडा तालुक्याचे कवळे मळल कडेन आसचे श्रीदेवी शांतादुर्गा ह्या संस्थानाचे एक नवरात्री महोत्सव आम्ही ह्या कार्यक्रमांत पळोवया. शांती दूत शांतादुर्गे आई म्हजे तूच शांती दूत आमी तुज्यो धुवो आनी दूत माये आमी तुज्यो धुवो आनी दूत. गोवाचे केलोशियम मळल कडेन आसचे श्री शांतादुर्गा देवीले देवस्थान पोर्चुगीसाला दुराडळिता निमित्त थंय तुकून कवळेम हांगा स्थळांतर जाल्लेलें आसा. आता श्री कवळे मठ हांगेले आडळितांतू आसचे श्री शांतादुर्गा देवील देवस्थानांतू अद्वितीय जाल्लो अत्यंत सुंदर नवरात्री महोत्सव चलचार आसा. हांगाची देवी शांतादुर्गा एक हातांतू हरी आनेक हातांतू हरा हांक दवरून एक पटी हांगेल मदेंतू एक व्याज्य आयिल तेन्ना शांती निर्माण करची खातीर जगदंबेन घेतिले एक अवतार जावन आसा. असले शांतादुर्गा देवीले विजृंभणेचो नवरात्री उत्सव आम्ही आयचे हे कार्यक्रमांत पळोवया. श्री शांतादुर्गा देवळांतू नवरात्री पर्वकालाचे आचरणे वेळारी करच्यो विद्युत दिव्यांच्यो अलंकारू अप्रतिम. विविध रितीचे दिव्यांनी सगळे देवळ शोभायमान. देवळाक येवचे भक्त देवळाचे भायरी फूल घेवन भितर वतात. फूल विकचे मायो क्रियाशील रितीरी विंगड विंगड रितीचे फुलांची माळा फाड्डे वेणी कोरनू विकच्यांतू मग्न जावन आसतात. देवाक पळोवच आशेरी येवचे भक्तांक रित्ते हातांनी भितर वचाक मनच येना. तसले मोवाळ मनांक ही फुल्लां फाड्डी हात भिसून आपयतात. असल फुल्ल देवाक समर्पण करून प्रार्थना कोरका नमस्कार घालका म्हणलेल आकांक्षा जनाक जावचीची. ह्या वेळारी अलंकार केल्लेले ह्या देवळाचे प्रांगणांतू मनांतू खुशी भोरनू भोवचे भक्तांक अति अद्भुत रितीचो सांस्कृतिक अनुभव जाता. दीपस्तंभू गोपुरू मुख्य देवस्थान सभागृह तळे अशी एक जागोय सोण अशी सर्व दिव्य अलंकाराचे उजवाडांतू तिंबून वता. देवळाचे दर्शन कोरनू नाल्ल केळ कोरनू प्रार्थना करच्याक सालांतू उत्सुक हृदयाची जन राबून आसतात. कुटुंब समेत आयिल्ले कुळावी जन भक्तजन तांगेले मुखावेल पिढीचे चेडुवांकय असले धार्मीक सांस्कृतिक महोत्सवांतू भाग घेवच्याक अवकाश करून दितात. तशी कुलस्वामिनीले प्रती भक्तिभाव वाडोवन घेवच्याक सगळ्यांकय अनुकूल जाता. ह्या वेळाच्यो देवीलो फुलांच्यो अलंकारूय अनुपम सुंदर जावन आसता. देवळाचे भितवयले सगळेची विद्युत दिवे ह्या वेळार लायतात. तशींची विशेष संदर्भारी लावच्यो विविध आकाराच्यो दिवल्यो देवळाक विशेष देखू हाण दितात. श्री शांतादुर्गा देवस्थान आसा कवळ्या फोंडा गोवा. हो मकरोत्सव नवरात्रीचो मकरोत्सव आसा आनी हो वार्षिक 8 दीस आसता. केन्ना केन्ना 9 दीस आसता. एक वर्सा 9 दीस येता एक वर्सा 8 दीस येता. ह्या वर्सा हो 9 दीस आयिल्लो आसा. हाज्या मदीं पंचम आसता. आमची पंचमीच्या दिसाक भांगराची पालखी आसता आनी दसरो आसता. दसऱ्या दिसा पालखी आमची आपट्यार वता. हांगच्यान जवळ जवळ 3-4 किलोमिटर सुमार आनी रातची पावता. लेट अर्ली इन द मॉर्निंग पावता. हे मकर रातचे 11 चालू जाता आनी जवळ जवळ 12-12:15 सोंपता. डेली 9 दीस असो हो प्रोग्राम आसा. श्री शांतादुर्गा देवस्थान कवळे फोंडा गोवा.
नवरात्री वेळारी चलच्यो देवीलो उत्सव अति वैभवाचो. वागार बशिली दुर्गा देवीक अद्वितीय रितीचे अलंकार कोरून भटमामू प्रार्थना करतात. भटमामंगेले निर्देशना प्रकार देवळाचे राजमार्गारी देवीलो उत्सव चलता. हांतू मस्त जन भक्त भाग घेवन कृतार्थ जातात. समस्त राजोपभोगार्थे समर्पयामि अनेन कृतदेशकालादिनसातः इदं नवप्रतरणं सुगन्धविन्दरीः रसकालेशं दृशामि शम्पापि श्री शांतादुर्गा देवळांतूय विजृंभणेचो मकरोत्सव चलता. ह्या वर्साचे विजयदशमी वेळारचो मकरोत्सव आमगेले दर्शकांक दाखोवच्याक आमकां भारी खुशी. ही सेवा करची श्रद्धा भक्ती आनी अवकाश देवान आमकां दिल्ल्याक आमकां संतोश. नील आनी केसरी रंगाचे कॉम्बिनेशनाचे हे मकरोत्सवाचे वेदी पळयल्यार तुमकां तो अलंकार कितले श्रद्धापूर्वक जावन केल्ला म्हणलेलें कळटा. देवाक आमी करचे असल उत्सव आराधना केवल आमगेले श्रद्धा भक्तीचे अभिव्यक्ती जावन आसा. देवाल सेवेंतू निरत जाल्लें मन अलौकिक संतोष भोगचे खंडित. मकरांतू बशिली देवी शांतादुर्गेल मुर्तीक पैठणी म्हणलेले सांप्रदायिक कापड नेसयला. ताजी चंदाई तुमकां दिसतस. विविध आभरणाचे अलंकार खंयचे विवरणेक पावनत आसले. हनुमानू आनी गरुड देवाले मदेंतू विष्णुमाया शांतादुर्गा विराजमान जावन आसा. सेवा सन्नद्ध मारुती आनी श्री गरुडाले रुप्याची प्रतिमा अति सुंदर जावन दिसतात. मकरोत्सवाचे संभ्रमेचे महोत्सवाक तयार जावन बशिली शांती अभयप्रदायिनी शांतादुर्गेलो हो अलंकार सक्कडांनी एक पटी पळोवंक जालेलेची. शांती दूत शांतादुर्गे आई म्हजे तूच
आयला होगे आता तुझ्या भेटे आमच्या जिणेतलो काळो काढून उजवाडाची किरण माझ्या काळजात फाकले वाट अडल्या पावला जैताची दाखले वाट अडल्या पावला जैताची दाखले वाट अडल्या पावला जैताची दाखले शांतादुर्गे आई म्हजे तूच शांती दूत शांतादुर्गे आई म्हजे तूच शांती दूत आम्ही तुझ्यो धुवो आनी पूत माये आम्ही तुझ्यो धुवो आनी पूत जगात शांती घडयल्या गे तुवे वाईट कारण घाला तुवे दावे जगात शांती घडयल्या गे तुवे वाईट कारण घाला तुवे दावे तिन्ही लोकांत तुझीच कीर्ती तुझ्याच उजवाडान आमची काळजा पेटे संकटान पडल्यार आमकां तूं वाटय 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 शांतादुर्गे आई म्हजे तूच शांती दूत शांतादुर्गे आई म्हजे तूच शांती दूत आम्ही तुझ्यो धुवो आनी पूत माये आम्ही तुझ्यो धुवो आनी पूत माये आम्ही तुझ्यो धुवो आनी पूत माये आम्ही तुझ्यो धुवो आनी पूत ಶ್ರೀದೇವಿ ಶಾಂತಾದುರ್ಗ ಹಿಗೆಲೆಕ್ ಆರಾಧನಾ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಪೊಳೋಚಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ತಂತು ಕವಳೆಂತಷ್ಟೇ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಾದುರ್ಗ ಸಂಸ್ಥಾನ ಹಜಾರೋ लाख संख्येनं जनाक आकर्षण करून तांकां सगळ्यांक एक सुंदर जाल्लो नवरात्री महोत्सवांत भाग घेवचे अवकाश करून दिता असले श्री शांतादुर्गा देवस्थानाचे एक संभ्रमेचो उत्सव आमी आयचे ह्या कार्यक्रमांत पळयले तुम्ही पळयले नंतर ह्या कार्यक्रमाचे लिंक तुमगेले बंधू बांधवां मदें तूं वांटून घेवच्या विसरू नाकाती लायक दियाती आनी यूथ ऑफ GSB चॅनल सबस्क्रायब कराती ह्यो कार्यक्रम तुम्ही यूथ ऑफ GSB हांगेले यूट्यूब चॅनलारी फेसबुकारी आणि जियो TV पळोव येता कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद आणि नमस्कार।